Hello and welcome to Prudent News. Now a look at the headlines. Corruption hasn't come down as expected. Government needs to do more. Put state's financial position in place. First BJP executive meet tells the government. Heavy rainfall and hailstones in Satpal Tamdisulla. Rainfall disrupts traffic, uproots trees. Traffic diverted via Mole to Ponda. Assembly session to begin from 18th March. Longest budget session in Goa's history. CM to present budget on first day. First week of March, hottest in 42 years in Goa. Goans may get a cool weekend. Met Department says Goa might receive light showers by Saturday. And stamp duty collected by state through lease should be distributed to mining dependents, demand Congress. Now the news in detail. State BJP held its first executive committee meeting on Friday. BJP leaders and workers were present for the meeting. The party executive passed a resolution rectifying state's financial position. They agreed that the level of corruption has not come down as expected and government needs to do more about it. They have demanded financial aid to working class in mining industry from the centre. This meet was held after completion of 1 year by the BJP-led government. ह्यातून आम्ही राजकीय ठराव पॉलिटिकल रिझोल्यूशन पास केल्लो आसा. तेज्या पॉलिटिकल रिझोल्यूशना अंतर्गत गोंयान जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फाटली 1 वर्स काम करता, ह्या सरकारान बरे तरेन काम केल्लें आसा. जनतेच्यो अपेक्षा पूर्ण करपाच्या नदरेंतल्यान हें सरकार काम करता. जी आश्वासनां आमी इलेक्शनाच्या टायमार लोकांक दिल्ली, तातूंतली जी आश्वासनां पूर्ण करपाच्या नदरेंतल्यान सरकार पावल मारता. हे करता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन हें जाग्यार घालप, एडमिनिस्ट्रेशना भितर सुदार करप, ह्या नदरेंतल्यान सरकाराचे प्रयत्न चल्ल्यात आनी ताका बरे तरेन प्रतिसाद सगळ्यांचो मेळपाक लागिल्लो आसा. म्हणून ह्या सरकाराचें आमी आयज ह्या ठरावाद्वारे अभिनंदन केल्लें आसा. हें करता आसतना आमकां एक गजाल लक्षांत आयली की कांय प्रश्न आसात मायनिंगाच्या संदर्भान आसत किंवा एडमिनिस्ट्रेशन जरी आमी म्हणटा आसत की आमी निवळ करपाचो यत्न केलो, ते करता आसतना सुद्दां सगळ्या कडेनी कंप्लिटली भ्रश्टाचार काबार जाला अशें जावना. आनी म्हणून आमी सरकारा कडेन आग्रहान मागणी केल्ली आसा की सरकारान ह्या नदरेंतल्यान पावलां मारची. गोंयचो हो जो सरकारांतलो भ्रश्टाचार जो आसा तो सोंपोवच्या नदरेंतल्यान सरकारान पावलां मारची. आनी शिवाय एकूण सरकार जे लोकांच्या सेवेच्या नदरेंतल्यान जी कामां करता तातूंत भारतीय जनता पार्टीचो ताका पूर्ण तेंको आसा. आनी म्हणून सरकाराचें आमी अभिनंदन केलां आनी विश्वास आसा आमकां की मुखावेली वर्सां जी 4 वर्सां आसात तातूंत सरकाराच्या हातींतल्यान भरपूर बरी कामां जातलीं. अशें मायनिंगाच्या संदर्भान आमी मागणी केल्या की हेका केंद्र सरकारान गोंयकारांक पॅकेज दिवचें जे मायनिंग अफेक्टेड लोक आसात तांकां. कारण जो रेव्हेन्यू आसा तो रेव्हेन्यू शेवटी केंद्राक वता, कारण मायनिंग हो तेंचो सब्जेक्ट आशिल्ल्या कारणान. आनी तातूंतल्यान पयशे तेंचे कडेन आसा आनी त्यामुळे त्यांनी दिवचे. तातूंत जे राजकारण हाडपाचो यत्न करतात त्या गजालीचो आमी निशेध करतात. आनी ते न करता गोंयकारांच्या इंट्रस्टा खातीर म्हणून वावर करचो, काम करचें अशें आमी तातूंतल्यान आमचो ही मागणी करपा फाटलो उद्देश आसा. An unusual rain and hailstones were witnessed at Satpal in Tamdisulla on Friday. Heavy rainfall disrupted traffic and heavy winds uprooted trees at many places in Satpal. Locals immediately cleared the route for vehicular traffic.
However, half the traffic had to be diverted via Mole to Ponda. These hailstones look like ice, but researchers say they contain harmful bacteria and chemical compounds. Never eat this ice. Vivek Prabhu reports. On Friday evening, heavy rain was witnessed in Satpal area of Tamdisulla. The rain poured hailstones, which drenched the area with water and disrupted normal life. Huge trees were uprooted by strong winds. The traffic was cleared by the local in a couple of hours. It took time for the fire brigade to reach the scene and clear the road. Till then, half the traffic to Ponda was diverted via Mole. This rain is not pure ice rain. It is known as the hailstorm or hailstones. Hailstones usually occur during extreme summer. At first glance, they may look like they have fallen from the sky in a clean and perfect form. But researchers have claimed that hailstones and clouds are actually filled with bacteria and thousands of chemical compounds. Hailstones carry along several species of bacteria found on plants and variety of compounds usually found in soil. It is hence advised not to eat the ice as it is harmful. Reporter Vivek Prabhu for Prudent. The upcoming budget session is one of the longest sessions in the history of Goa Assembly. The session will begin on 18th March and will continue till 2nd May, 28 days of business. Chief Minister would present the budget on the first day of the session, that is on 18th March. Speaker Rajendra Arlekar briefed Prudent after Business Advisory Committee's meeting on Friday. आज बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मीटिंग झाली. ह्या फावटी म्हाका दिसता पयलेच फावट माननीय मुख्यमंत्री पहिल्याच दिसा अर्थसंकल्प मांडटले. 18 मार्चाक ज्या वेळार अधिवेशन सुरू जातलें त्या दिसा पहिल्याच दिसा अधिवेशनान अर्थसंकल्पाची मांडणी ते करतले आनी ताज्या नंतर त्या हाजेर फुडले 2-3 दीस जनरल डिस्कशन आसता, सर्वसाधारण चर्चा ह्या सगळ्या अर्थसंकल्पाचेर. उरलेले साधारण एक 25-26 दीस जे आसात ह्या सगळ्या भितर सगळ्या आमच्या आमदारांक तांचे जें कितें म्हणणें आसा तें मांडपाक भरपूर वाव मेळटलो. आत्तां म्हज्या अंदाजा प्रमाणे एक साधारण 10-12 विधेयकां येतलीं ह्या हातून अधिवेशनान. ताजेर चर्चा जातली. साधारणपणे एक 250-300 प्रश्न आत्तां मेरेन आयिल्ले आसात. अतारांकीत प्रश्न, अनस्टार्ड प्रश्न आनीकय आसात ते भायर आसात. पण हे सगळे येतले. म्हाका दिसता फुडल्या अधिवेशनाच्या काळान आनीकय ते येवपाचे आसात प्रश्न, कारण 8 एप्रील मेरेन तांकां प्रश्न दिवपाची संदी आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हटलेले लोकायुक्तान दुरुस्ती करपाचे ह्या अधिवेशनाक पळयतलो म्हणून, तशी कितें तुमचे कडेन पावलां लोकायुक्त बिलांत आनी दुरुस्ती करपाची? ना, अजून ना, परंतु ते सरकार पक्ष मुख्यमंत्री केन्नाय खंयच्याय वेळार हाडूं शकता तांकां जाय तशें. ते सरकारान ठरोवपाक जाय खंयचें विधेयक हाडप आनी केन्ना हाडप तें. फाटल्या अधिवेशना पासून हो आमचो प्रयत्न आसा की हें अधिवेशन ही पूर्ण एसेंब्लीच ही हळूहळू पेपरलेस करपाची आसा. आत्तां ह्या फावटी आमी परत एक फावट सगळीं जीं खातीं आसात सरकारची, ह्या सगळ्या खात्यांक ऑनलायन प्रश्न धाडिल्ले आसात. तांची उत्तरांय आमकां आतां ऑनलायन येतलीं. आमच्या आमदारांचें जें ट्रेनींग आसा तो भाग तसो अजून वेवस्थीत जावंक ना. ताका लागून हांव आत्तां सगळ्यांक ऑनलायन तुमकां सगळें उत्तरां मेळटलीं अशें करिना, कारण तांकां सॉफ्ट कॉपी ताजी मेळटली उत्तराची, त्याच बरोबर तांकां ताजी हार्ड कॉपीय मेळटली, कारण तांचो गोंधळ जावंक जायना. आमी आमच्या सगळ्या आमदारांक लॅपटॉप दिल्ले आसात, त्यामुळे ते लॅपटॉप ते वापरपाक जाय की नाका हें तांणी आतां ठरोवपाक जाय. आनी लॅपटॉप वापरपा खातीर तांकां ती कनेक्टिविटी जी जाय ती सुद्दां आमच्या विधानसभेच्या प्रत्येक डेस्काचेर आसा. हे 28 दिसांचे अधिवेशन गोंयांतले आतां मेरेनचे सगळ्यांत लॉंगेस्ट आसतलें काय कितें? लॉंगेस्ट आसा म्हाका जर म्हज्या म्हायती प्रमाणे कदाचित हें सगळ्यान व्हडलें अधिवेशन आसतलें. इतलें लांब सलगपणान एखादें अधिवेशन जालें अशें म्हजी तरी म्हायती ना. It's time for a short break. Stay tuned.